नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। अतिरिक्त खाती दिली तरी मंत्र्याच्या बॉल्सात पडटली बारीक सारीक खाती। महत्वाची खाती मुख्यमंत्र्याकडेनच, बाबत मंत्र्याची खाती काढून घेऊन दुसऱ्या मंत्र्याक दिवपाचेर विचार। जीसी वयले राजकीय घेर पडले वाऱ्यार। दोतोर साळकार म्हणटा सर्वोच्च न्यायालयान श्रीनिवासाक पद घेवपाक दिले ना जाल्यार बाळूनय पद सोडचे। फ्रांसिसाची नेमणूक बेकायदेशीर। मराठी राजभाषा जावची म्हूण यत्न चालू दवरतले। मगो पक्षान घेतलो थाराव। पक्षाच्या धोरणात कसलोच बदल जावंक ना। पक्षाच्या अध्यक्षाचेर पुराय विश्वास। यासीन भटकळ बायणा रावून गेल्ल्यान सुरक्षा व्यवस्थेचो लोकांक हुस्को। आकांतवादी बायणा बेट जुव्याचो वापर करूंक शकतात, लोकांक भिरांत। माधय वाठारांत वाघाचे वास्तव्य आसा हे मानपाक सरकार ना तयार। आनीक पुरावे जाय। ऑक्टोबराच्या अखेरेक राना खाते करतले सर्वे। आणि खेळांत आय लिगांत मुंबई फुटबॉल क्लबाचे चर्चिल ब्रदर्साचेर 2 गोलांनी धपको दिवपी जैत। 3 मॅचींतल्यान मुंबईक 5 गुण, चर्चिलाक 1 गुण। खबरो विस्तारान। अतिरिक्त खाती दिली तरी व्हडलीशी महत्वाची खाती कोणाच्याच बॉल्सांत पडची नात। महत्वाची सगळी खाती मुख्यमंत्री आपले कडेनच दवरतलो। मात कांय मंत्र्यांनी आपले कडेन आशिल्ल्या खात्यांनी बाबत कामगिरी केल्या। तांची महत्वाची खाती काढून दुसऱ्याक दिवपाचेर मुख्यमंत्र्याचो विचार चल्ला। हो प्रश्न मातसो नाजूक आशिल्ल्यान ताचेर सोमार मेरेन निर्णय जातलो। सर्वसाधारण प्रशासकीय, कार्मिक, गृह, खण, शार आनी नियोजन खातें, शेतकी, शिक्षण आनी अर्थ ही खाती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारा कडेन उरतलीं। अन्न आनी वखदां प्रशासन, IT, वजन आनी माप ह्या सारकेली ल्हान ल्हान खाती मंत्र्यांक मेळटलीं। ही अतिरिक्त खाती सोमारा दितले अशें पर्रीकारान सांगलें। काही जाणां बरोबर म्हणजे अर्टवन जालें, काही जाणां बरोबर जातलें। 2 दिसां आनी अजुनी आयज पासून सोमार सांज पर्यंत। इट इज अ डिसिजन न्हय, इट इज नॉट डिस्कस्ड इन दीस कायंड ऑफ मिटिंग्स। असल्या मिटिंगेनी तो चर्चाच जावंक शकना। काही खाती मुख्यमंत्र्याच कडेन हाडची पडटा। गोंय सरकार राज्यान फायनान्स, होम, पर्सनल, GAD ही खाती मुख्यमंत्र्याकूच सांबाळची पडटा, कारण इज अ व्हेरी स्मॉल स्टेट। व्हडल्या राज्यांक ती वेगवेगळ्या मंत्री, कारण तांकां मंत्री चड आसता न्हय। पण हांगा कॉर्डिनेशन जर करून घेतलो आनी सगळ्या मंत्रिमंडळाची कामां स्मूथ करून घेतलो किंवा बाकीच्यांची, जाल्यार सर्टन डिपार्टमेंट्स हॅज टू बी वीथ चीफ मिनिस्टर एंड दॅट हॅज बीन ऑलवेज हे। जेन्ना जेन्ना ही चीफ मिनिस्टरा कडेन नाशिल्ली पळय खाती, तेन्ना तेन्ना कांय ना कांय तरी प्रॉब्लेम जाल्ल्या। तर त्यामुळे त्या खात्यांचो प्रश्न ना। मायनिंगाची सद्या इज अ प्रॉब्लेम, इश्यू प्रॉब्लेम। टावन प्लॅनिंगाचे तोच प्रॉब्लेम आहा। एग्रीकल्चर we are determined to push agriculture produce. त्यामुळे ताजेर फायनान्स मिनिस्टर म्हणून जर तो पैसे सारके दिवंक शकलो जाल्यार ते सारके जातले, नाल्यार ते डबल हातून खेस्ताण जावन जाय तशें स्मूथली जावचें ना। एकदां स्मूथली जालें की मागीर ताका कोण कन्सिडर करपाक येता। त्यामुळे तशी व्हडलोसो चॉयस आसा असो न्हय तो। बारीक बारीक वतली मरे सगळ्याक। पयली गजाल जे कितें भितर मॉडिफिकेशन आसतलें पळय तें त्या मंत्र्या कडेन उलोवनूच जातलें। म्हणजे त्या मंत्र्याक अंधारान दवरून हें जातलें अशें ना, रिशफल जातलें अशें न्हय। एडिशन किंवा मायनर बदल जावंक शकता। हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ कोण XYZ आसा तातूंतल्या एकाडेन Z वतलो आनी ABCक लागतलो आनी C येवन ताका लागतलो, अशें जावंक शकता। पण बदल हांवें सांगूच ना न्हय, म्हणजे मंत्री तेच उरतले। महत्वाची गजाल म्हळ्यार फाटले 1.5 वर्स ज्या मंत्र्यांनी आपल्या खात्यांत बरी कामगिरी केली ना तांचेर बडी पडटली। कांय महत्वाची खाती एके मंत्र्या कडल्यान काडून दुसरे मंत्र्याक दिवपाचेरय मुख्यमंत्र्याचो विचार चल्ला। मात शेनवारा सकाळीं बसका घेतकच ह्या प्रश्ना वयल्यान बोवाळ जावंक शकता हें मुख्यमंत्र्याच्या लक्षांत आयलें। ताका लागून शेनवारचो निर्णय मुख्यमंत्र्यान आयतार सोमाराचेर धुकल्ला। खातें बदलाचेर निमणो निर्णय घेवपाक मुख्यमंत्री भाजपांतल्या कांय वरिश्ठ पदाधिकाऱ्यांक फुडले 2 दीस मेळपाचो आसा। आमदारांचें म्हणणें ताणें शेनवारा जाणून घेतलें। सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गांव स्टुडंटा खातीर। GCAचे भितरले घेर आतां वाऱ्यार पडला। पयलीं विजय सरदेसायन भाजपाचो एक आमदार GCA ताब्यांत घेवंक शकता म्हूण आरोप केलो। आतां GCAचो उपाध्यक्ष दोतोर शेखर साळकारान नवो बॉम्ब घाला। तो म्हणटा सर्वोच्च न्यायालयान श्रीनिवासाक जर BCCIचो अध्यक्ष म्हणून ताबो घेवंक दिलो ना
जाल्यार बाळू फट्टेनय राजिनामा दिवंक जाय, कारण आरोपपत्र आशिल्ल्या लोकांक ताचे उपरांत पदार रावपाचो अधिकार उरचो ना. उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजाक वरिष्ठ उपाध्यक्ष करपाच्या निर्णयाचोय साळकारान निशेध केला. भाजप आणि जीसीए भितर चलपी राजकीय वाद आता सगळ्यांच्या मुखार आयला. भाजपाचो एक आमदार जीसीए ताब्यात घेवंक सोदता असो आरोप विजय सरदेसायान केला. जाल्यार विजय सरदेसाय अर्दे कच्चे म्हायतीच्या आधाराचेर जीसीएची मान्यताय काडपाची शिटकावणी दिता अशें भाजपातल्या फुडाऱ्यांचें म्हणणें. I cannot comment on Vijay's comment कितें तें, because he is a MLA. I think ताजो कॉमेंट आहा तो दुसऱ्या MLAचेर आहा, सो लेट दॅट MLA आन्सर. कशें जातलें डिरिकॉग्नायज? सपोज आमी आतां 15 जाण निवडून आयले, 15 जाणांतले आतां 7 जाण आहा जे पावरीचेर आसा, 8 जाण भायर आसा. फाल्यां 8 जाण जर पावरीचेर आयल्यार डिरिकॉग्नायज? वॉट इज दीस? हे खंयचें सिस्टम आतां भायलो कोण आयलो आनी टेकिंग ओवर करता जाल्यार वेगळी गोश्ट. भ्रष्ट लोक खेळा संस्थांनी मुखेल पदांचेर आसूंक शकना असो आदेश सुप्रीम कोर्टान दिलो जाल्यार बाळू फडकेक पदावयल्यान देंवचो पडटलो अशें साळकाराक दिसता. आनी आमचो हांगा जीसीएचे आमचे तेच प्रॉब्लेम चल्ला. आमचो प्रेसिडेंट आहा, ही चार्जशीटेड इन अ क्रिकेटींग फ्रॉड. 420 तें हें आसा, तरी तो नेट्टान थंय म्हणटा की आपूण प्रेसिडेंट म्हणटा असोसिएशनचो, एंड ही इज हँडलिंग क्रोड्स ऑफ रुपीज. हाऊ यू कॅन अलाव देम टू डू दीस थिंग्स? सी एक्चुअली कशें आहा, एज अ मोरल रायट तुवें रावपाक जायना. बट मोरल हांकां आतां कोण सांगतलो? ही हॅज टू. इफ बाय ना आतां जर हायकोर्ट जर सुप्रीम कोर्टान जर जजमेंट दिलो, इफ श्रीनिवासन कॅनॉट, देन हाऊ बाळू कॅन बी हियर? भाजपा भितरय सगळे सारखे ना हे साळकाराच्या विधानावयल्यान स्पश्ट जाता. उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजाची जीसीएचो ज्येष्ठ उपाध्यक्ष म्हूण केल्ली नेमणूक चुकीची अशें साळकाराचें मत. फ्रांसीस बाबा तांणी मदीं हाडलो आनी वायस प्रेसिडेंट केलो. आय टोल्ड दॅट इट इज नॉट लिगली टेनेबल, इट इज नॉट करेक्ट. So nobody can come outside and take over. जीसीएचो अध्यक्ष बाळू फडकेक हे विशय विचारले तेन्ना तांणी ताचेर उलोवंक न्हयकार दिलो. ओंकार फळारी, प्रुडंटा खातीर. मराठी राजभाषा जावची म्हण यत्न चालूच दवरपाचो थाराव शेनवारा जाल्ल्या मोगो पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या ताकतिकेच्या बसकेत पास केलो. मराठी राजभाषेचो प्रश्न 27 वर्सां पयलीं सोंपला अशें निवेदन पक्षाचो अध्यक्ष सहकार मंत्री दीपक ढवळीकरान हालींच केल्लें. मराठी राजभाषा विशींच्या पक्षाच्या धोरणात कसलोच बदल जावंक ना अशें पक्षाचो कार्याध्यक्ष नारायण सावंतान सांगलें. पक्षाच्या अध्यक्षाचेर पुराय विश्वास उक्तावपी थारावूय ह्या बसकेंत पास केलो. मराठी राजभाषा प्रश्नाचेर सध्या जो वाद चालू आसा ताचेर भासाभास करपाक शेनवारा मोगो पक्षाची ताकतिकेची बसका जाली. मराठी राजभाषा जावची म्हण यत्न चालूच दवरपाचो निर्णय ह्या बसकेंत घेतलो. मराठी राजभाषेचो प्रश्न 27 वर्सां पयलीं सोंपला अशें निवेदन पक्षाचो अध्यक्ष सहकार मंत्री दीपक ढवळीकरान हालींच केल्लें. व राज्यभाषा कायदा मंजूर करताना मराठी भाषेला समान दर्जाचे स्थान मिळवून घेतलं गेलं व त्यावरच मराठी प्रेमींनी समाधान मानलं. परंतु मगो पक्षाने मराठीला राज्यभाषेला दर्जा मिळवण्यासाठीची मागणी कायम ठेवून मराठीशी कधीच हरकत घेतली नाही. आजही मराठीला राज्यभाषेचा दर्जा मिळावा ही मगो पक्षाची मागणी कायम असून पक्षाने मागच्या आठवड्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सुद्धा जाहीर केले आहे. मोगो पक्षाची केंद्रीय समिती आणि कार्यकर्त्यांचो आपणाचेर पुराय विश्वास आसा ही गजाल पक्षाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान स्पश्ट केली. प्रदीप घाडी आमोणकाराक 3 वर्सां फाटींच पक्षांतल्यान काडून उडयला अशें तांणी सांगलें. केंद्रीय समितीचो, पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचो, वर्किंग कमिटीचो सगळ्यांचो म्हाजेर पूर्ण विश्वास आसा आनी मराठी खातीर पक्षाचे जे कितें आमच्यो मराठी बद्दलचे आमचो जो स्टँड आसा तो आमी आतां क्लियर केल्लो आसा आनी तोच स्टँड आमचो हेचे फुडें उरतलो अशें मुद्दाम हांव नमूद करता. प्रदीप घाडी आमोणकर हो आमच्या पक्षाचो सदस्यय ना किंवा समितीचो मेंबरूय ना. ताका 3 वर्सां पयलीं मोगो पक्षान ताका भायली वाट दाखयल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. यासीन भटकळा सारक्या खाप्या आकांतवाद्याक पुलिसांनी धरलो तेन्ना ताचे गोंयचे संबंद मुखार आयले. भटकळ बायणा वाठारांत आविल्ल्यान हो वाठार सुरक्षीत आसा काय कितें असो प्रश्न लोकांक पडला. चडशे आकांतवादी दर्या मार्गान येतात म्हूण बायणा बेट जुंव्याचो वापर आकांतवादी करूंक शकतात अशी भिरांत थळाव्यांक आसा. ह्या जुंव्यार नुस्तेंवारी जाता तशेंच ते पर्यटन थळ म्हणून फामाद आसा पूण थंय कसलीच सुरक्षा वेवस्था ना अशें थळावे म्हणटात. आकांतवाद्यां खातीर गोंय हें सुरक्षीत ठिकाण जालां. कितलेशेच आकांतवादी गोंयांत रावून गेले. यासीन भटकळ कितलेशेच म्हयने वास्को बायणा रावलो आनी ताणें आपलें नॅटवर्क वाडयलें हें मुखार आयलां.
नुस्तेमारी खातीर भटकळ आनी हेर वाठारांतले लोक बायणां येतात. तशेंच कितलेशेच विदेशी वास्को विमानतळार देंवतात. पूण तांचो रिकॉर्ड पुलीस दवरतात काय ना असो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायला. बायणांतल्या बॅट जुंव्यार सुरक्षा वेवस्था सारकी ना अशें लोकांचें म्हणणें. बायणां ही एरिया म्हाज्या दृश्टीन की क्रिमिनल्सांक भयंकर सेफ, कारण हांगा एक भायर बॅट आयलंड म्हणून आमी म्हणटात. अशें थंय यंत्रणा कसलीच ना ज्यामुळे बाबा खंय तरी आडो बसतलो बाबा क्रिमिनल एक्टिविटी जाता काय ना. कोणाक खबर आहा की कितलेशे कोण थंयसून भितर येताले, कारण पासपोर्ट बिस्पोर्टची गरज लागना. आणि गोंयांत एक वायट सगळ्यांत गोष्ट म्हणजे सरकारा कडेन यंत्रणा असल्यानंतर, सरकारा कडेन कळल्यानंतर सुद्धा आमी त्याची विचारणा करना. थंय कित्येक लोक येता वता, पूण ताजो आमचें मरीन पुलीस, आमचें मरीन पुलीस स्टेशन हरबर आसा, पूण ताजो बाबा कोण वता कोण येता थंय ताजो रिकॉर्ड आमचे कडेन आसा, पुलीस स्टेशना कडेन आसा ना. आतां फाल्यां समज आतां कितलेशे दहशतवादी हल्ले मुंबय जावं बाकीचे कडेन जाले, दर्यांतल्यान जाल्यात अशें म्हणटात. दर्यांतल्यान जर जाल्यार जाल्यार बॅट आयलंडाचेर फाल्यां कोणी येवन रावलो आनी थंयच्यान ताणें कसलेंय ऑपरेशन केलें जाल्यार आमकां घातक आनी डेंजरस. पुलिसांच्या कामगिरीचेर लोकांनी दुबाव उक्तायला. हे जे लोक जे आमच्या कायद्याच्या कचाड्यांतल्यान सुटतात ते कित्या खातीर? कारण पोलीस जो कागद बरोवपा जाय, पंचनामा करपा जाय, अगर हे बरोबर बरोवन घेवपा जाय ते बरोबर बरोवन घेना, कित्याक ताका ट्रेनिंगच दिल्लें ना. तुमी मुद्दाम पळया की गेल्या 10-15 वर्सां भितर कितले पोलीसचे डिपार्टमेंट लोक आपले ट्रेनिंगाक दुसऱ्या जाग्यार धाडून करून हाडटात. ताका ट्रेनिंगच ना. ह्या आयलंडाचेर जर तेणें हाडून हांगासर लिपोवन कितें करून दवरलेलें आसा, कोणा एकट्या मनशाक फिशरमॅनाक जर तेणें थंयसर व्हरोन कितें लिपोवंक दवरलें आसतलें ते तांकांच खबर आसतलें. हांगासून सुद्दां कितली कारवाई जावंक शकता. पुलीस सुरक्षा कवचाचे वर्सान एकदां या 2 वर्सान 6 म्हयन्यान एकदां सुरक्षा कवच करता, पूण कितले तरी सेफ आसा? कांय सेफ ना. इतले सगळे सुरक्षा कवच करून सुद्दां 3 म्हयने तो हांगा रावून गेलो. रिपोर्टर दिशांत परब, प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.